इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. सोलोमन मंदिर बांदता. चॅप्टर 3. सोलोमन राजान जेरुसलेम शारांत मोरिया दोंगरार सर्वेस्पराक घर बांदूंक सुरू केलें. हांगा ताच्या बापाय दाविदाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलोलो. जेबुजीत कुलयेच्या ओर्नानाच्या मोळण्याच्या फळार दाविदान हो जागो तयार केल्लो. आपले राजवटकेच्या 4थ्या वर्साक दुसऱ्या म्हयन्याच्या दुसऱ्या दिसाक ताणें बांदूंक सुरू केलें. ताणें सर्वेस्पराच्या घराची लांबाय रुंदाय परी थारायली. लांबाय 7 हात आनी रुंदाय 20 हात. फुडल्या बोलकावाची रुंदाय घराचे रुंदाये प्रमाणे 20 हात. उंचाय 120 हात. ताणें भितरलो भाग शुद्ध bhangaran nettoilo. व्हडलो वस्रो देवदाराच्या मोदेरान धांपलो आनी शुद्ध bhangaran nettoilo आनी ताचेर काजूर झाडां आनी फुलां चितारलीं. सोबिताये खातीर ताणें घर मांडकां मोतयांनी आनी पारवांय थावन हाडलोल्या bhangaran nettoiलें. ताणें घर पाट्यो दाराचे उमरे वोंवती आनी दारां bhangaran nettoiलीं आनी वोंवतीचेर kerubim कांतयले. ताणें घराचो भोव पवित्र जागो घराचे लांबाये आनी रुंदाये भाशेन 20 हात केलो आनी 600 किक्कार शुद्ध bhangaran तें नेटोयलें. भांगाराच्या खिळ्यांचें वजन 550 ग्राम आसलें. ताणें वयले कुडी bhangaran नेटोयले. भोव povitr-sthanant ताणें लांकडाचे 2 kerubim दोवरले आनी ते bhangaran नेटोयले. Kerubinchea pakhotteanchi lambai 20 हात असली. एका kerubincho pakhotto 5 हात लांब आनी असलो आनी तो घराचे vonttik तेंगतालो. तशेंच दुसरो pakhotto 5 हात लांब असलो आनी तो दुसऱ्या kerubinchea pakhotत्याक तेंगतालो. दुसऱ्या kerubinचो एक pakhotto 5 हात लांब असलो आनी तो घराचे vonttik तेंगतालो. दुसरो pakhotto 5 हात लांब असलो आनी तो पयल्या kerubinchea pakhotत्याक तेंगतालो. हे kerubinचे पाखोटे 20 हात विस्तारलेले असले. ते आपल्या पांयार उबे असले आनी मुखेल वस्र्याक फुडो करून असले. ताणें निळ्या जांबल्या तांबड्या रंगाचो तशेंच नाजूक सोन्नी सुताचो पड्डो केल्लो आनी ह्या पड्ड्याचेर kerubinचें चित्र काडलें. वस्र्याच्या फुडल्यान ताणें 35 हात उंचायेचे 2 खांबे उबारले. दर एका खांब्याचो माथो 5 हात असलो. ताणें भोव पवित्र कुडांत केल्ल्यो तश्यो ताणें सांखळ्यो केल्ल्यो आनी त्यो खांब्याच्या माथ्यार घाल्यो. तशेंच 100 दालिंबां करून तीं सांखळ्यांचेर घालीं. ताणें मंदिराच्या फुडल्यान 2 खांबे उबे केले. ताणें उजवे वाटेन उबारलोल्या खांब्याक जाकीन नांव दिलें आनी दावे वाटेन उबारलोल्या खांब्याक बोआज म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर